फायनली हें जें घाळपण जालें ताजे खातीर कल्पेबिलिटी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जावपा जाय. बरोबर पांडुरंग भाव, आमी आतां दोन भाग आसात. एक कला अकादमी जाग्यार पडपा जाय हो भाग, दुसरो भाग जे ही जी नाटकां जाली पळय ताका जबाबदार कोण ताजेर कारवाय जावपा नाका. तो पयसो आमचो लोकांचो पयसो मागीर तें जावपा नाका. तें कशें करपाचें? तें जावपाक जाय. पूण म्हाका दिसता की जी तज्ञांची एक्सपर्ट कमिटी केल्ली तांच्यांनी जी रिकमेंडेशन केल्या ती कामां कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घेवची अशें सरकारान ठरयलां. आनी तशें म्हाका ऑर्डर काडलेली की जर ती कामां पयलींच्या वर्क ऑर्डरीन नाशिल्ली जे एक्सपर्ट सांगतात ती स्कोप ऑफ वर्कान आसली जाल्यार चॅक म्हणजे हेणी सारकें करूंक नाशिल्लें ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान. सो जर नासली जाल्यार ती नव्यान ऍड करची अशें ठरलेलें आसा तांचें. सो म्हाका दिसता पळोवचें पडटलें आमकां प्रमोद हें काम जाय मेरेन. असो दोन हें केलें. एक स्कोप ऑफ वर्कान आशिल्लीं कामां जर सारकीं जावना जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान ती करून घेवप तेज्या खर्चान. आनी जी कामां टास्क फोर्सान रिकमेंड केली आनी ती पयलींच्या स्कोप ऑफ वर्कान नाशिल्ली जाल्यार तेज्या खातीर नवें टेंडर काडचें पडटलें. आनी असो येयलें रिकमेंडेशन की 20 कोटी पर्यंत आनी खर्च जावंक शकता अशें आयकुपाक येतालें की ह्याच मुद्द्याचेर राजवायल कल्पेबिलिटी कोणाची, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची. आज आमी उलयता कितें आमचे ते सगळे हें चल्ल्यात, शो चल्ल्यात, फंक्शनां चल्ल्यात. सो आमच्या आकांत आयला आनी आमी कितें उलयता जाग्यार घाला रे बेगीन जाग्यार घाला रे म्हण. तो एक भाग जालो. जाणी एक केली पळय कर्मां थंय रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स जावपा नाका. ती कशी करपाची? Yeah, liability is to be fixed. The court has very clearly said that fix up the liability, get it done from it has to be done from the contractor level. Contractor is goofed up on the work. I mean, if you have done an audit, you will come to know exactly. PWD engineer bhi PWD also is partly responsible because PWD has hired this contractor. So directly PWD will come into the picture. Correct. न्ही पांडुरंग बाब, PWDचे इंजिनियर बी कितें न्ही दिल्ले? मग त्या खातीर आतां वेगळी इन्क्वायरी करची पडटली बाबा. म्हणजे ही आतां मेरेन जावपा जाय आशिल्ली ती फर्स्ट हेतून. हय. But now when Digambar Kamath takes over, we'll have to see what course of action he initiates. Because see, it's early days for him. No, I mean we'll have to give him some time to decide how he wants to proceed. But if there is a major structural kind of a goof up, then we are in trouble. There has to be a responsibility fixed. दिगंबर कामत बाबान सांगलां की आपण आतां रिपोर्ट मागला. पण म्हाका याद जाता एक 2-3 वीक पयलीं ते हेडोना गेल्ले आनी अशेंच जेन्ना विशय येयलो तेन्ना प्रमोद हेडोनाचेर सांगलें आपल्याक केन्ना कोणाची एक्शन घेवपाक आवडना. आपण कोणाक नेक्स्ट सस्पेंड नाजाल्यार तेजें प्रमोशन हाडयता. कडक एक्शन घेयना, तेजो जॉब वचपाक जायना, तेजी फॅमिली आहा, भुरगीं आसा. आमी जी एक्शन आमी चिंतता पळय न्हू इतली पाड घातल्याचेर एक्शन जावं जाय. दिगंबर कामत here the crores of rupees, it's not just a job or something. The minister is that will not apply here. बट एक गजाल लौकीक म्हणटी गजाल खरी की दिगंबर बाब हांचो जो स्वभाव आसा तो जर तसोच उरलो जाल्यार एक दीस ते कला अकादमीची कपची पडपा लागतले. आनी ते कपची पडून लास्टाक जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा पळय तो रिटायर जावन वतलो आनी मागीर म्हणटले आतां रिटायर जालो आतां कितें करया काय म्हणून तुगेलें. सो ही परिस्थिती आमची येवपा येना. कारण जनतेचो पयसो, जनतेची वास्तू ती कोणें स्वताची खाजगी वास्तू म्हूण समजूची न्ही. आनी त्याच बरोबर तुमी जर आपल्या घरा कडेन जर तुवें रॉंग कॉन्ट्रॅक्टर हाडलो जाल्यार परिणाम आपल्याकच भोगचे पडटात. कला अकादमीक जर तुमी रॉंग कॉन्ट्रॅक्टर हाडलो परिणाम पुराय राज्याक भोगचे पडटात. ही जाणीव दवरची. ती मागीर नवीन PWD मंत्र्यांनी दवरची. आनी फाल्यां तुगेले जे कोण ताका जाळवणदार आसा, नवीन आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरी आहा ताजी वास्तू न्ही ती.